रे अरे देवा टाटा बाय बाय अरे बाबा मम्मा को हॅलो फ्रेंड्स कशें आहा सांगू तो पाय तुजो म्हाका तूं खावपाक बी घेवन खोबरी केलाय आता सांजचे आमी पासयेक वयता मातशें पयस वयता पासयेक आदी हा आई बाय आनी फ्रांसीस आनी हांव मम्मीकूय आपले मम्मीक येयना म्हणल्यार तिका बेजार जाता म्हणून येवना आमी सगळीं वचपाचें आसलें रावंडाक सो आमी वयता खूब दिसांनी मागीर आमची दुसरी गाडी येयली मरे त्या सायडीन राव ते राव फुडें राव येतले ते एक्चुली हांवें कितें ऑर्डर केलें रे केन्नाच्या 5च्या पयलीं आनी आमी वचपाचें आसलें 4 सो बायच्या ते रावन रावन आतां भायर सरले आमी एक्चुली स्कार्फ विसरलेले बेश्टे केन्ना बायक बीन फिटिंगाक धरचे पडना सो हांव घेता म्हणून आदी हांव पण घेता आनी कॅच धरनार पळय मम्मीक वयरसून उडय सांगला उडव मम्मी एक इजी आसलें काय ना सो चला भायर सरता हे आमी पावली माईगेर पावली डायरेक्ट हे पळय माई बीन भायरच आसलें सद्या काम चल्लां माईगे घराचें एक्चुली हे पळय हांगाच दाखयता माई हे पळय माई हाय बाय खंय ए या भितर नान हे पळय आमचे कीर्ती काम करताले नको कीर्ती आयजच याद काडलेले खामची कित्याक गो कीर्ती हय बरें जालें तर आयजूच याद काडलेली आं कोण कितें म्हाका येयना तेजें ना फोटो काडपाक म्हाका पळोवपा जाय आशिल्लें तेका फोटो तेजी ताका धरून फोटो काडूं जाय आशिल्ले हय मायले सद्या न्हू काम चालू कन्स्ट्रक्शन घराचें सद्या काम चालू सगळें सामान हेवटेन तेवटेन आनी सगळें आतां ऑन कन्स्ट्रक्शन चल्लां न्हू गो बाय हय सो भितर सगळें हांगा थंय सगळें वंटी बिंटी सगळें ऑन हें चल्लां मागीर तुमकां आनी केन्ना मेळटा की सगळें जालें की आमी नेक्स्ट टायम केन्ना पावता पळोवया आतां आनी हांगासरलो व्यू इतलो बेस्ट आसता आमी मातशी रात जाली येता म्हटल्यार आमकां 7 जाली सारकी हा फुडलो व्यू वाव सिनरी सिनेमॅटीक यो चला गो एक रावंड मारून येवया चला या सो हांगा येयल्यार आमी एक रावंड मारतात फुडें एक रावंड मारून येता भोंवता धांवता सो फुडें हांगा बेस्ट व्यू आहा बसपाक सारकें खूब लोक येता फाटल्यान तुमचें मस्त दिसता सामकें सिनेमॅटीक हांगा पळय प्लेन येयला तेका पळयता कोण बाबा कोण कोण प्लेन बाय बाय कर बाय कर हांगा आमी आतां प्लेन पळोवपाक बसले बरें रातचे हांगासर बरें आहा न्हू बसपाक हांगा सांजचें बाय खंय येयले मोन रे सो आतां आमी भायर सरता सगळे माई मावस आमी भायरूच येयले बाबा आनी कीर्ती आमच्या वांगडा येतले पळय रेडी एका अशेंच व्हरता आमी डायरेक्टली आतां हॉलिडे पडलो ना चल बाय बाय मावशा माई हे चला बाय बाय बाबाय बाबाय खंय गो यो जालें जे आतां आमी हांगा रावलो तंदूर घेवपाक हांगा मेन पयलींसून सुद्दां आमी हांगाच घेताले मदीं मागीर चेंज जालें आतां परत हांगा वयता आसतना येता पळय हांगासरले तंदूर एक परत आसता चॉपस्टीक दाडा भैयाने गेलो मरे खंय रे भैया रे दाडा रे बोवाळ चल्ला आमगे आनी आज कितें जालें रांदपाक येता तेच नायसता म्हणजे लेट येयले ना जाल्यार येवचें ना म्हणले एक्चुली हांवें सकाळचेच शेवयो केल्ले ते सद्या चपाती करता चपाती बीन खाता आमी पण हांवें मागीर आयज बेश्टे शेवयो केले आनी हांवें प्लेन केल्यो तितून कॅज्युनट बीन कितें करना की बाय बीन इल्ले खाताले खावून ये म्हणून प्लेन केल्यो कांयच ना फकत वेलची पावडर घातना पासा घालूना बियो घालना बदाम काजू कितें घालूना कीर्ती आहा आदी बीन आहा ती बायची मज्जा ती सगळी गावले म्हणटा खूश खेळटा हांगा सगळ्यांना आहा सगळ्यांना म्हणजे आदी कीर्ती आनी बाय आई खेळटा कितें बाय हाय कर रे बाबा हाय कर गुड मॉर्निंग कर आदी बाबा ये कोण ये रे ये कोण नाव कितें व्हेरी गुड दीदी खंय आनी हेजें नाव कितें हेजें नाव कितें रे हो कोण भैया न्हू हो कोण भैया मरे हो कोण सांग मरे सांग बेगीन सांग हो कोण रे हेजें नाव कितें रे सो फायनल जालें तर रांदपाक येता ते येयना म्हणून पयलीं सांगलें ते भयणी म्हणजे तेजो फोन लागना आसलो तो कोण येता ते पयलीं कामाक आसलें पळय तेणेन तेज्या भयणीक सांगलें तेणेन म्हाका परत रांदीन कॉल केलो 11:30 पर्यंत लेट जातलें म्हणलें 11:30 पर्यंत येतलें जर चड लेट जाल्यार येवचें ना 11:30 पर्यंत पयल्यान
12:30 रावला 12:30 रावले 12 टायम जेवण स्टार्ट केला सो ते येना म्हणून मागीर आनी लेट जातलें बायक्यो बरोवपाक बीन शीत बीन करपाक आतां हांव ताका कितें रातची बीन खिचडी बीन मातशें करता दनपारच्या टायमा आमी नुस्तें कितें हाडटा शीत बीन मातशें मोव करून नुस्त्याच्या वांगडा बीन हें करून ताका बरयता आतां सद्द्या सो आतां जालें न्हू मिक्स सद्या भाजी बिजी करता ती इल्ली बरयता एक हांव दनपारच्या टायमार आनी आतां हांवें फास्ट जेवण केलें हे पळय मिरसांग बीन वाटली हांगा जाली मिरसांग आनी सुंगटां घेतल्या सुंगटां क्लीन करपाक जाय आनी मोठे बांगडे आहा एकूच बारीक पूण 4 मोठे बांगडे दिला हे फ्राय करपाक जाय आनी हे हांव बॉयल केल्ले सो मदीं मदीं पीस करून खाता बायट मारता मदीं मदीं एक्चुली डॉक्टरान म्हाका एवरी डे 2 एग खा सांगलेलें मॉर्निंग बॉयल एग्स मॉर्निंग आनी इवनिंग सो म्हणजे एक सुद्दां जायनासलें सारकें सो आयदन स्टार्ट केला आनी मातशें डायट म्हणजे सारकें चेंज करतलें मातशें वेट गेन करपाक जाय म्हणून आजसून स्टार्ट केलाय ना आजच्या ब्लॉगान पळोवंक शकता तुमी हांव मातशें कशें आनी एक 1 मंथान मागीर पळयतलें हांव कशें कितें चेंजीस जाला ते आनी मेन कितें जाणा सांगता काल आमी मायगेर गेल्लेली सो मायगेरसून आमी येता आसतना सोनिया दिदीगेर वचपाचें आसलें सोनिया दिदीगेर वचपाचें काल आनी कितें जाणा ताका मेळपाक मातशें कितें प्रॉब्लम जालें ते काल हांगा गेल्ले खंय तें मेकअप कितें आसलें तेजें सो हॉलदीचो मेकअप आसलो सो ते वयता आसतना मातशें त्या कोणान तेंचे म्हणजे ते आनी तेजे कजन वयताले कजन न्हू नणन तेजी जुजूची भयण सो तेंचे बायकान वयता तेंचेर गाडी हाडून मारली खंय सो दोगांक पांयांक बियांक मातशें लागलां म्हणले सो काल आमी मायगेरसून येता आसतना सोमतें वयतली लेट जालो म्हणून डायरेक्ट येयली आज वयतली मातशी सांजची वयतली आज ताका ब्रायडल मेकअप आसलो सो तशेंच गेला ते ब्रायडल मेकअपाक हे ते करून बाबडे कशें गेला सकाळचें उठून खबर ना आतां सकाळचें ना म्हणून आमी सांजचे वयतली आनी सांजचें म्हाका मेन आहा बेबी शॉवर सो बेबी शॉवर अटेंड करून डायरेक्ट मागीर दिदीगे वचपाचें प्लॅन केला हांव न्हेसोनूच रेडी जावनूच वयतलें मागीर तशेंच आमी वयतली गाडयेन थोडी बसतली किर्ती बीन ती सगळी येतली आदी बीन ताका गाडयेन बसयतलें हांव वयतलें विश करतलें न्हेतलें डायरेक्ट दिदीगे वचलें पळया दिदीक तुमकां मागीर मेळयता सांजचें सगळ्यांना कितें करताली म्हाजी खबर घेवंक जाय दिदीक थ्रो करता दिदीची खबर घेवन म्हाजे थ्रो करा पण म्हाज्या दिदीचोच नंबर आहा सो तुमी ताका म्हणजे बेगीन रिकवर जावपाक जाय म्हणून हें करपाक जाय आनी बाबडे ते आयज कमिटमेंट केल्लें न्हू आनी ब्रायडल मेकअप म्हणजे मेन नॉर्मल मेकअप आसता जाल्यार कोणाकूय मातशें हें करून जातालें ब्रायडल मेकअपाक ताका सांगलेलें सो ते तशेंच गेला 2 ब्रायडल आसले वयल्यान ताका आनी अजून मदीं कॉल करून येता एक बिजी आसतलें न्हू मदीं डिस्टर्ब जातलें न्हू सो पळोवया चलो हांव जेवण करता फटाफट सो आमी आतां वचपाक रेडी जाला बेबी शॉवराक थंयसरूच भायर आमी हांगा वयतली मागीर सोने दिदीगे बाय जस्ट उठलो बायक रावलेली बाय न्हिदलेले आत्तां उठला आनी आमी च्या पिता तो पर्यंत सो बाय न्हिदले तो पर्यंत म्हाका रेडी मातशें जावपाक गावलें आनी कितें कीर्ती धांवता बाय कीर्ती रेडी जालें हांव आतां बेश्टो सीप मारता लिपस्टीक लावन आसा च्या पितला लिपस्टीक वयता आनी हे पळय हें धांवता पळय आतां खंय धांवता रे आतां आमी भायर सरता कितें जालें ना आदीक व्हरपाचें आसलें कीर्तीक बीन तांकां सगळ्यांक मागीर गाडयेन बसोवपाचें आसलें आनी हांव आई आनी बायकूच घेवन हांव बेश्टो हॉलान वचून येतलें आसलें विश करून बेबी शॉवराक पण मग आदी येयना म्हणालो मागीर आदी कीर्तीक बापल्याक एकट्याकूच केक बसोवपाचें कीर्तीकूय रेडी जावं म्हटलें हांव कीर्ती रेडी जालें चलया मुगो चलो आनी कितें म्हणटा चल या मरे चल या चलो बाय बाय हो बाय हो येयना ऑन द स्पॉट हांवें हें केलां चल या हे खंयता चल चल हय हिरोईन सो जालें हांगासर वचून येयलें आतां वयता मरे टाटा टाटा बाबाय कर हांगा आमी रावल्ली हांगासर सदाच्या वचून तांचं उदक जाय आसलें कितें खावन येयलो रे तूं हरमन टी उदक घेवपाक हरमन वॉटर उदकाची बॉटल घेतली आनी आतां आमी बेबी शॉवराक बीन वचून येयली आतां डायरेक्टली वयता सोनी दिदीगे तांचे म्हणटा कितें करता लेट जालो या नाका आनी सांगलें 7:30 जावना अजून या हांगा वचून येवया खबर घेवन पावचेच ना जाल्यार आमी वयतली करून आनी बी फाटल्यान जी कितें मस्ती चल्ला टायगर कसं करता टायगर तसं करता हांव कर मस्ती करता व्हडलो रे टायगर तो बाबाय कर बाबा टायगर लायन मरे तो टायगर होऊन जालो लायन मरे तो ना रे थंय लायल्लो तो चलो आमी वयता आतां पळय दिदी आसोंक जाय सकाळच्यान आमी वचून आसले ते ब्रायडल मेकअप आसले बाबड्याक कशें कितें केलें देवान आयज दूख आसतली आज सॉलिड दुखतली बाबड्यांचे दोगांय कशें कितें लागलां कितें आतां आमी पळोवया कशें वयतली आनी ते केन्ना म्हणटाला पूण सांजचे पावतले म्हणून सीट बेल्ट लायता म्हाजो सो दिदी म्हणवलें तुमी बेश्टी कितें हांगा फुटबॉल ग्रावंड हें चल्ला हांव सॉलिड चड मरे पण तुजो बॅकग्रावंड सुद्दां बरो दिसता पण ग्लास मात तुजो बरो ना
गेम चल्ला गेम चला सो दीदी म्हणाले की ना तुम्ही बेश्टे काल वचपाचे असली न्हू आमी म्हणून म्हणाले तुम्ही दुसऱ्याच्या फाल्यां बीन गडबडीन धांवत येवं नाका आपूण बिजी आहा म्हणाले तशेंच आपल्याक वयचें पडटलें म्हणून मेकअपाक सांजचे बीन पावत म्हणून आमी आतां सांजचे आनी ती माई म्हणटाले आपूण वयतले सकाळी तेका मागीर कॅन्सल केलें ते आतां सांजचे येवन गेले का कितें मम्मा येवन गेली खबर ना न्हू पळय आतां गावल्यार गावले आमकां येवन गेले आसतले खबर ना आतां तिथे घरा आसतले माई आनी मावसो येवन आसतले सकाळचे कॅन्सल केले आमी सांजचे पळोवया म्हटलें पळोवया चलो बाय बाय खंय कितें रे कोणचे बाय रे कोणचे बाय रे हा कोंडा दिसता ताका तुझा मिरो सारको घाण दिसता कॅमेरा सारखं पळय प्राण्याची गाडी पळय कशी सारखं बिफोर आणि आफ्टर को वाईफ मारला ना गाडी धुवंक ना कालच्यान घेवन भोंवता हा ना सो हांगा असं रावला फ्रुट्स घेवपाक फ्रुट्स घेतले काळो घेतले खंय गेले फोडले कोण गावलो रे अरे देवा बसला टाटा बाय आम्ही पावली तिथल्या थंय बाबा मम्मा आम्ही येयला दीदीकडे आता अरे दीदी हांगा बसोन नायटी घालून ना खंय आनी पाय सुजला सारको आनी हें जाला दीदी बसला ना ना बरें दिसता पप्पल कलर बरें दिसता कशें आहा सांगू तूं पाय तुजो तूं खावपाक बी घेवन खोबरी केलाय एप्पल खावपाक बसतले दीदी बसला सोपेर ताका जायना पाय दाखयना तुजो मातशी पडली माझ्याय व्हिडिओचेर सांगला माझो सुशेगाद वयतलो पॅक्टुगर वयतलो माझो सुशेगाद वयतलो की आमचो लॅपटॉप आहा हॉस्पिटलांत दीदीक न्हू दीदीचो तुमकां पाय दाखय पूण पाय सुजला आनी घावो बिवो चड जाला तो दाखयना तुमकां सारकें सुजला कितें करता बायचे काय बाबूचे स्पेक्स घालता आनी जिजूकय घाल खंय घाल 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 कितें सोदता थंय कितें काडटा भैयाचें किचेन ये नाका 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 काड बस माच्याक बाय बाय कर बाय कर बाय माचो रे बाय बाय जीजू बाय 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 बाय